सर काँग्रेसची आता डेली बैठक पक्ष संघटन यासारख्या गोष्टी चालूच आसा कितपत आता फुडें चल्ला काँग्रेस? आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा न्ही, सो आमकां एग्रेसिवली काम करपाक जाय. आमी अशी गृहीत धरतात की नोव्हेंबराक असेंब्ली इलेक्शन जातलें आनी नोव्हेंबराक इलेक्शन जातलें जाल्यार तयारी जावपाक जाय. सो त्या खातीर आमी ज्यो आमच्यो मिटींग जातात त्यो सारक्यो एक ऑर्गनायज जाल्यात, जे सगळ्यांक खबर आसतली मिटींग जावन. सो प्रत्येक आठवड्याक शुक्राराक हांव मिटींग घेता सगळे वर्कींग प्रेजिडेंट, CLP लिडर आनी ट्रेजरर आमचे कडेन. तशेंच आमचे रेग्युलरली आतां ऑफीस बेरर मिटींग जाता. सो हितूंक आमकां रिव्यू करपाक मेळटा आमी गेल्या आठवड्याक कितें कितें ठरयल्लें आनीक खंय पावल्या आनी मुखार कितें करपाचें. सो हेजेर सगळो एक रिव्यू जाता डेली वचून प्रत्येक आठवड्याक वचून. सो गेल्या त्या शुक्राराकूय घेतलेली आनी आयज परत घेतली. आज कित्याक दिला तर मिटींग? आयज प्रत्येक आमी अख्ख्या मतदारसंघाचो एक 40 मतदारसंघाचो एक जस्ट एक रिव्यू घेतलो आनीक 4 डिस्ट्रिक्ट कितें कितें करता तेजेरूय रिव्यू घेतलो आनी बाकीच्यो आमच्यो इलेक्शन रिलेटेड स्ट्रॅटेजीज मुखार कशें वचपाचें. आमचो 18 तारखेक क्रांती दिन एक नवी क्रांती घडोवपाक ची तयारी आमी जैत केल्ली आसा. सो ते म्हापशां एक फंक्शन दवरलेलें आसा आमी. त्या फंक्शनाक 18 तारखेक 4 फंक्शन तें. सो त्या फंक्शनाची तयारीची आयज रिव्यू घेतली. फाल्यां आमचो सावथ गोवाचो वर्कींग प्रेजिडेंट बाब एंटनी डिकॉस्टा आनी सावथ गोवाचे आमचे जितले ऑफीस बेरर आसा तेंची एक मिटींग आपयल्ली आसा. काल आमचे नॉर्थ गोवाचे वर्कींग प्रेजिडेंट एडवोकेट कार्लोस फेरेरा हाणें नॉर्थ गोवाची ज्यो दोन्ही म्हादय डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हांचे सगळ्या ऑफीस बेररांची मिटींग काल घेतली. सो ह्यो रिव्यू मिटींग आमच्यो कंटिन्युअसली चालूच आसा. आणि सर आता तुम्ही जेन्ना अध्यक्षपद घेतला तेन्ना नवीन कमिटी सर नियुक्ती जातली तुमच्या अंडर? आमची ती कमिटीची गठनाची नांवां येवपाक सुरू जाल्ली आसा. सो इमिजिएटली आमी एक न्यू PCC एक्झिक्युटीव कमिटी अनावन्स करतली.